जेन्ना मॅसेज मेळ्ळी अशें अशें जालां खरेंच एकदम दुख्खदायक घटना आशिल्ली. कारण एक मास बेज आशिल्लो लिडर, ताका आमी लिडर ऑफ द मासीस म्हणटा, असो रवी नायकाचें हांवें लागींच्यान सगळें काम पळयलां. म्हाका अजुनूय याद जाता ताचें पिक्चर लँग्वेजी खातीर झगडटाले, झगडी जाल्ली. मडगांव लोकांक भायर सरपाक दिनाशिल्ले, गाडयांचेर फातर बसीचेर. अशा वेळार रवी पिस्तॉल लावन आपूण स्वता लोकां बरोबर भायर सरलो. आमी जेन्ना मातशे ल्हान आमचे बरोबर तो कोण कितें करता तें पळोवया म्हणून. हें म्हाजें अजून ताचें धाडस त्या वेळाचेर केल्लें तें लक्षांत येता. म्हजे कॅबिनेटी भितर मुख्यमंत्री आसतना होम मिनिस्टर म्हणून आशिल्लो तेन्नाय ताचें हांवें लागींच्यान काम पळयलां. आनी एक म्हणजे सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप, कोण घरा कडेन येता ताका कसलेंच कमतरता दाखयनाशिल्ली. सामकें म्हणजे खावपाचें जेवपाचें हांवें ताचे सारको आनी मनीस पळयलो. दिल्ली गेलो जाल्यार दिल्लीक खंय वता थंय तो सारको. आनी रॉयल हाजे प्रमाणे म्हाका केन्नाय घरा कडेन आपयतालो तो जेवपाक सांगल्यार सगळें कितें तरेतरेचें हें करून दवरतालो. म्हणजे अशे टायपाचो एक खरो जॉली मनीस. ताणें समाजा खातीर काम केलें, आपल्या समाजा खातीर वावुरलो. आनी भंडारी समाज ताका खूब मानतालो. भंडारी समाजाचो एक बरो नीत तो सामको आनी अनडिस्प्युटेड लिडर अशें म्हणपाक हांव ताका म्हणजे हांव ताचें महाराष्ट्राची गोमंतक पक्षांत आसतना हांव ताचें काम पळयलां तेन्नाच्या त्या टायमार. आनी डॅरिंग कोणाक घेवपी आपल्याक कितें जाय तें डिसिजन घेतलो. फाटल्या फुडल्या परिणामाचो विचार करपाना. जो धाडसी मनीस आज आमकां सोडून गेलो. हांव ताचे दोनूय चले, ताची फॅमिली, ताची घरकान्न सेवा करून मागता तांकां बरें हें दिवचें, तो शॉक एब्जॉर्व करपाचें तांकां शक्ती दी आनी ताच्या आत्म्याक देवाक शांती दिवची अशें देवा कडेन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.